पयलीं पेडण्यां कार्निवाल जातालो तो थंयच जावचो, मांद्र्यात जावचो न्हय। ही मागणी घेवन पेडण्यां ब्लॉकान मंगळारा पेडण्यां उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन पत्र भेटयलां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। टुरिझम मिनिस्टरान कार्निवल जो पेडण्यान करता म्हणून डिक्लेअर केल्लो गोवा टुरिझमा मार्फत ती आमची मागणी आसा काँग्रेस ब्लॉक कमिटीची, ती तमाम लोकांची सुद्धा पेडणेकारांची मागणी आसा। खुबश्या लोकांचो सपोर्ट आहा की हो कार्निवल हो पेडण्यानच जावचो म्हणून, जेणे करून पेडणेकर लोकांक हे पयली फावट जी संधी मेळटा त्या संधीचो बरो पुरेपूर फायदो घेवपाक आणि तेचो उपभोग घेवपाक एन्जॉय जर करतलो जो कार्निवल हो एन्जॉयमेंटाचो एक पार्ट आसा, तो एन्जॉय जर बरे भाशेन लोक करतले आणि लोकांचे सोयी प्रमाणे करतले जाल्यार तो पेडण्यान जावपाक जावो आणि तो पेडण्यां जावपा खातीर आमची मागणी आसा। आणि तेका लागून आतांच आमी जे डेप्युटी कलेक्टराक आमी निवेदन दिल्लें आहा आणि त्या निवेदनान आमी मागणी केल्ली आहा की कार्निवल आणि शिगमो उत्सव जो आसा गोवा टुरिझमा मार्फत आयोजित करता गोवा सरकार, तो ह्या पेडणे तालुक्यात मध्यवर्ती ठिकाणी जावकूच जावो। पेडणे मतदारसंघांसून पेडणेकारांच्या जिवार जो बाबू आजगांवकर हांगासर आमदार जावन टुरिझम आनी जावन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाला, तांच्या कडल्यान ह्या पेडण्याच्या लोकांक खूबशी अपेक्षा आसात, पण आयज तो उलटी कडल्यान व्होल्या सारखे वारे वागता। ते खरे म्हणचे जाल्यार हांव काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान तेचो हांव निशेध करता। आयज टुरिझमाच्या खात्या अंतर्गत जो हांगा कार्निवल जावं एक शिगमोत्सव हे उत्सव जाता, ती आमची ब्लॉकाची एक खास आणि अशी एक मागणी आसा की तो पेडण्यान मध्यस्थी ठिकाणी जावपाचो। कित्याक तर हांगा जर पेडण्यान आहा तर ते सगळे जे ऑफिशियल आसा, मामलेदार आसा, कलेक्टर आसा, जे गोष्टी आता ते सेंटराक पडटा आणि हो एके सायडीन जो अरबी समुद्राच्या दिशेन धांवपाक गेला तो कितें करपाक थंय वयता हांव नकळा। आयज जे हे करमणुकीचे जे कार्यक्रम गोंयान आसा त्या कार्यक्रमाक राजकारण करपाचें न्हू। ह्या बाबू आजगांवकर अक्षरशः हांगा राजकारण करता। ते एक मनोरंजनाचे कार्यक्रम लोकांक एक बरे एक प्रोत्साहन दिवन जे कला आसा ती कला सादर करपाचो एक आनंद सगळ्यांक हांगा मध्यस्थी जर दवरी जाल्यार पेडणे तालुक्यांची तमाम जनता आसा तांकां सारको अप टू डेट हांगासर उपभोग घेवंक मेळटलो। आमची काँग्रेसची एक खास मागणी आसा आणि जर तो जर अशा पद्दतीन जर पेडणेकारांक डावलून जर अशे एके सायडीक जर अशे प्रोग्राम करपाक लागलो जाल्यार पेडण्यातलो लोक सक्षम आणि सुशिक्षीत आसा, पेडण्यातले सुजाण नागरीक आसा, जर तो अशे जर आयज आपल्या स्वार्था खातीर जर गोष्टी करपाक लागलो काय म्हाका दिसतना की तो आता सगळीकडे आपले कॅन्डिडेट दवरपाक करता म्हणून तो थंयसर अशे राजकारण आमच्या पेडणेकारांच्या जिवार करता, ते आमी ह्यान फुडें खपोवन घेवचे ना आणि अशें करीत जाल्यार आमी तेची ताका जागा दाखयतले।